आज रातचे एकांक सुमार आमकां एक रेस्क्यू कॉल आयलो वेर्ना IDC हांगा एक्सिडंट जाला म्हणून हिट एंड रन केस. ऑन द स्पॉट 5 गायची डेथ जाल्ली आसा आनी एक सामकी क्रिटिकल इंजर्ड आसा, ती गाबण आसा, तेज्या पोटान वासरो आसा. सो आमी DSPCA सावथ गोवा राज सरांचे हेल्पाचे थ्रू आमी हांगा पावल्ले आसा. आमी गव्हर्मेंटा कडेन एकूच रिक्वेस्ट करूंक सोदता, जितली गायो रोडार भोंवतात तेंचे खातीर कितें तरी एक चिंतचें मातशें, तेंकां इम्पावंड करून खंयचे गोशाळेन तरी व्हरचें. आनी आतां ही जी गायो आसा ही अनटॅग्ड आसा, हेंच्या खंयच्याच कोणाच्याच हितून कानान टॅग ना. घटनास्थळाचेर पावल्ले आसा. गव्हर्मेंटा कडेन आमी एकूच रिक्वेस्ट करता, हात जोडून विनंती करता, रोडार जितले कॅटल्स आहा हेंच्या बाबतीन कितें तरी चिंतचें. आमी दीस रात एक केले हेंच्या खातीर, बट आमी जायते फावटी अशें जाता की हेंकां वाचूंक पावना आनी ते हॉस्पिटलूय ना, कांय ना, हेंकां खंय व्हरतले म्हणल्यार. आतां ध्यान फावंडेशनान आमकां हेल्प केल्ली आसा, ती एम्ब्युलन्स येयला थंय. एक हेजे आमी जीव वाचोवपाक शकतले, बट ती 5 आहा ती ऑन द स्पॉट मेलेली आसा. सो गव्हर्मेंट डॉक्टर प्रमोद सावंत सर मातशें हाचेर चिंता. हात जोडून विनंती आसा तुमचे कडेन, तुमी खूब बरें काम करता गोंय राज्यान, बट मातशें हेंच्या खातीर चिंता.